जायते म्हणल्यार जायते मागणी केल्ल्या कुठे देवाक आमी मानवना. थोड्या जाणांनी आसा 100 फावटी हांव आमच्या बापा सांगता, 100 फावटी हांव नामान मरिया सांगता, ह्या 100 तेर्स हांव करता, 100 कण तेर्स करता, वा हांव 100 उपवास करता, त्या वरवीं हांव देवाक मानवता. त्या दाडा म्हजे मागणे देव आयकता. मोगाचे न्हू, देवाक तुजे 100 उपवास, 100 नोवेना, 100 मागणी ह्या 100 फावटीन दिंबेर पडचें, हात वयर करून 1 वर 2 वरां मागणें करचें, अशें केल्ल्या वरवीं देवाक मानवता म्हणचें चिंती नाका. मोगाचे न्हू, आमचो देव बाप जावन आसा. आमचो देव बाप जावन आसा. आमी ताची भुरगीं जावन आसा. देखून देवातान आमी कितेंय जोडीचें जाल्यार मोगाचे न्हू, भोव गरजेचें, भोव म्हत्वाचें जावन आसा म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. भोव मोगाचे न्हू, दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या ह्या कार्यक्रमाक हांव व्हडा मोगान म्हज्या काळजांत हांव तुमकां स्वागत करतां. तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम आनी नामान. देवाची सुकृपा आमकां सांगाता मेळयता. देवाचें उतर आयकूंक, वाचूंक, नियाळ करूंक आनी देवाच्या उतरांत ती आध्यात्मीक वाडवळ जोडूंक आमकां देव फावो करता. तरी एक गीत आमी गावया आनी हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. ह्या गिताचीं उतरां जावन आसात. जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दायज. जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दायज. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दायज. अर्गान तुका स्तुती तुका, अर्गान तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो इश्ट, जेजू तूं म्हजो मोग. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो इश्ट, जेजू तूं म्हजो मोग. अर्गान तुका स्तुती तुका, अर्गान तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. अर्गान तुका स्तुती तुका, अर्गान तुका स्तुती तुका. भोव मोकळा सर्गेंचे बापा, आमी तुका काळजांत अर्ग आनी होगलाप दिता. हो बरो दीस, वर्तो दीस, महान दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. आनी ह्या घडये आमकां एक कुटुंब कशें सगळ्या संवसारभर विस्तरलेल्या आमकां ह्या अंतरजाळाद्वारे, ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तूं आमकां सांगाता मेळयताय. आनी तुमची कृपा बापा आमचे थंय व्हळाशी करताय. तुज्या दैवीक कृपेंत आमकां आटापून आसा तुजो दैवीक बापाय सारको मोग. आनी तुज्या बापाय सारक्या आनी आवय सारक्या मोगान आमकां आसा बरी भलायकी, आमकां आसा सुटका सोडवण, आमकां आसा दैवीक उजवाड, आमकां आसा बुजावण, आमकां आसा मार्गदर्शन, आमकां आसा समृद्धी, आशिर्वाद, ग्रेस काय हर एक बेसांवां. बापा सर्गुक्तका नामा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुज्या उतरांच्या उजवाडांत आमकां तूं चलय बापा. आज जो संदेश तूं आमकां दिवंक येताय तो संदेश आमी समजा सारके आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक फावो कर. ते संदेशा प्रमाणे जियोंक आमकां तुज्या कृपेची सकत फावो कर.
आमच्या हर एकल्यांचे जिवीत बापा तुज्या आशिर्वादांनी ते नंदन कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या न्हू तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमच्या सगळ्यांक ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर नामान आनी प्राणाम पाठोवंक म्हाका वर्तो संतोश जावन आसा. आज आमच्या मागण्याक आमी काडया देवाचें उतर इसाया प्रवादीच्या बुकांतलें 30 आनी 8 अवस्वरान. लेट अस टेक आयजाया चॅप्टर 38. हांगासर एका वर्त्या राया विशयांत आमी वाचता आनी त्या रायाचें नांव जावन आसा हेजेकिया. आनी त्या अवस्वराचें शीर्षक नांव जावन आसा हेजेकियाची पिडा. हेजेकिया जल्मल्लो क्रिस्तपूर्व लगभग 740 इस्वेत, म्हणजे अरावंड 740 BCE. ताच्या 25 वर्सांच्या प्रायर तो राय जालो सगळ्या इस्रायलाचो. आनी राय जावन लगभग 29 वर्सां ताणें राजवटकी चलयली. ताची राजवटकेची वर्सां भोव प्रसिद्ध आनी फामाद जावन आसा. तो दावीद राया उपरांतलो 13वो राय जावन आसा. ताच्या काळार वर्त्या तरान इस्रायलांत अभिवृद्धी जाली. कित्याक म्हळ्यार पयल्या सुवातेर ताणें इस्रायल ताचें सैन्य वाडयलें. चड आनी चड तरणाट्यांक ताच्या सैन्यांत ताचे सैनीक जावन ताणें तांकां तरबेती दिली आनी बरी तरबेती जोडलेली बऱ्यांतले बरें हातेरां आशिल्ले ताचे सैन्य ताणें तयार केलें. हाचे वरवीं गडीर शांती समाधान राज केलें आनी दुस्मानांचेर जैत व्हरूंक ताका साध्य जालें. मात न्ही ताच्या काळार वर्ती आर्थीक अभिवृद्धी जाली. जायतीं उदकाचीं तळीं ताणें बांदयलीं आनी लोकांच्या आनी विशेश जावन शेतकारांच्या अभिवृद्धी खातीर जें कितें करूंक जाय तें सगळें केलें. देखून क्रिस्ताय वाडली आनी समृद्धी वाडली आनी जायतीं आशिर्वादां इस्रायल राज्याचेर आयलीं. आनी तिसरें जावन जुदा आनी इस्रायल म्हणून 2 फांटे जाल्ले तांचें राज्य ताणें सांगाता हाडलें आनी सगळ्यांक एक राज्यकाल हाडलें ताणें. आनी विशेश जावन आमकां म्हत्वाचें जावन आसा इस्रायला मदें जायते जण बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा आनी जायत्या फितीसपणा फाटल्यान आसले. तांकां सगळ्यांक फाटी हाड नीज खऱ्या देवाचें आराधन करीचें ताणें प्रवाद्यांक ताणें जायतो पाठिंबो दिलो. तशेंच याजकांक आनी धार्मीक मुखायल्यांक ताणें जायत्या रितीन कुमोग केली. अशें इस्रायला मदें आध्यात्मिकता चड आनी चड वाडली. तरी सगळ्यांच्या जिवितांत कश्ट येवचे बरी हेजेकिया रायाच्या जिवितांत कश्ट आयले. तो पिडेन पडलो आनी मरणाच्या तडीर तो आसलो. ताका एक व्हड केसळी जाल्ली आनी ती केसळी वाडली आनी ती ताका सोसूंक जायना जाली आनी तो मरच्या स्थितीर आसलो. त्या दाडा देवाचे संदेश घेवन इसाया प्रवादी ताच्या घरा आयलो. रावळेराक येवन इसाया प्रवादी अशें म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय आनी तूं वांचचो नाय. एका रायाक जर तर देवाचो मनीस प्रवादी म्हणटा तूं वांचचो नाय, तूं मरतलोय, राय खंडी जावन रागार भरोवन त्या प्रवाद्याक ताणें धांवडेचें आसलें वा ताणें निराश जावन देदेस्पर जायचें आसलें. पूण हेजेकिया राय कितें करता पळया. हेजेकिया राय तक्षण वंडी कुशी गुंता. म्हणजे इसाया प्रवादी तावन तो पयस सरता, आपल्या सैनिका तावन, आपल्या पत्नी तावन, ताच्या मोगाच्या मनशा सगळ्या तावन पयस सरता. वंडी कुशीक तो गुंता आनी सर्वेस्परा कडेन ताणें मागणें केलें म्हणटा पळय पुस्तक. हेच इसाया प्रवादी देवाचे संदेश दिता आनी तो चलतस रावता रावळे रातावन भायर. पूण हेजेकिया वंडी कुशीन आपलें तोंड करून थंयसर सर्वेस्परा कडेन मागता, सर्वेस्परा हांव तुज्या मुखार विस्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां. हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. हेजेकिया प्रवादी हेजेकिया रायाक देवा लागीं एक मोगाचो संबंद आसलो. बापाय आनी पुता मदलो संबंद, इश्टा मदलो संबंद. देव आनी हेजेकिया राय मोगाची इश्ट कशें. दावीद रायान देवाक आपणाचो इश्ट करून घेतलें. देवाचो इश्ट दावीद जावन आसलो. ताचें आदर्श घेवन हेजेकिया राय त्या प्रमाणे देवा लागीं तो जियेल्लो. देखून कश्ट येता आसतना तो देवाक उलो मारता आनी ताच्या मागण्यान जायत्यो संगती हांवें आनी तुवें शिकयत. तो म्हणटा, सर्वेस्परा
म्हणजे सर्वेस्परा म्हळ्यार सर्वांचो ईश्वर, सर्वांचो राय, सर्वांचो देव, पदवेदार, सत्यवंत तो गूण करूंक शकता. यहोवा राफा तो सर्व वस्तू वदकसून दिवंक शकता. यहोवा झायरा, यहोवा इर्हे तो आमकां जैत लाभोवंक शकता. यहोवा निसी तो देवा थंय पातयेलो. तो यहोवा एल शडाय सर पदवेदार, सर सत्यवंत. देखून देवाक तो म्हणटा सर्वेस्परा तुजे मुखार हांव प्रामाणीकपणान आनी विस्वासीपणान चल्लां. म्हणजे ताजे फाटले जिवीत तो उडास करता. प्रामाणीकपणान आनी विस्वासीपणान देवा लागीं तो चल्ला आनी जें कितें ताणें सुखी केल्या ताचें देवा कडच्यान तो बक्षणें मागता आनी मुखार देवाक मानवोवच्या बरी तो जियोंक हर प्रयत्न करतलो म्हणून देवा मुखार तो दृढ निर्धार घेता आनी देवाक तो म्हणटा म्हजो तूं उगडास कर. कितली अपुरबायेचीं उतरां. देवा तूं म्हजो उगडास कर, देवा तूं म्हजी दया कर, देवा म्हजी काकूत कर, देवा म्हाका गूण कर, देवा म्हाका नासतावंक सोडिनाका. आनी आमी जाणां तितल्यार देवाचें उतर इजाया प्रवादीक आयलें. इजाया प्रवादी रावळेरांतलो भायर वचून आसा पूण देवाचो संदेश इजाया प्रवादीक थंयसर आयलो आनी देव ताका म्हणलो वच एजेकियाक सांग सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुखां पळयल्यान हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां सोडयतलो. त्या भायर तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी तुजें शहर राखतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू खालतेपणान आनी भक्तीपणान केल्ल्या मागण्या कितली सकत आसा पळया. त्या मागण्याच्या बळान सर्वेस्पर देवच हेजेकिया रायाक तो बचाव करता, पिडेंतलो गूण करता. रावळ्यारांतलो भायर वचो आसलो इजाया प्रवादी फाटीं उरता येवन हेजेकिया रायाक येवन मेळटा आनी म्हणटा राया तुजें मागणें देवान आयकलां, तुजें रडणें देवान पळयलां आनी देव तुजेर आशिर्वाद घालता. तूं मरचो नाय, तूं वाचतलोय. तुज्या जिविताक 15 वर्सां देव आतां कुडशिता. मोगाचें हेजेकिया राय सगळोच अजा पावलो, विजमीत पावलो. ताज्या दुखांत ताज्या खंतींत बेजारायन सयत ताका एक वर्तो संतोश भोगलो. पूण तो इजाया प्रवादीक विचारता हें घडतलें म्हण कसली खुणां तूं म्हाका दिताय, कसली निशाणी म्हाका दिताय, कशें तूं सांगताय. देवाचो संदेश इजाया प्रवादी हेजेकिया रायाक म्हणटा देव तुजें जिवीत 15 वर्सां वाडयत आसतना सूर्य सयत रावतलो. म्हणजे आहाबाच्या पावंडाचेर सूर्य 10 पावलां फाटीं सरतलो. म्हणजे आमी जाणा सूर्य सकाळीं वेळार उठता, ताजो वेळ घडी आसा सकाळीं सूर्य उदेंवची जावंक पुरो 5:30 या 6 वरां या 6:30 हाच्या मदें घात आसता. सांजे 5:30 सावन 6:30 या 7 वरां मदें घात सूर्य बुडटा. पूण सर्वेस्पर देव हेजेकिया रायाक गूण करता महात्नी एक वर्ती निशाणी दाखयता. त्या काळार आतां आसल्या बरी हरी एकल्या लागीं ही वाचां नातल्लीं, घडयाळां नातल्लीं. वेळ मापच्या खातीर, दीस मापच्या खातीर ते एक डायल करतले, पावंड म्हणयात हे पावंड करतले आनी ताका आहासाचें पावंड म्हणटात. म्हळ्यार व्हडलें सयत एक घडयाळ, एक डायल. थंयसर ते खांबे दवरतले. सुर्याचे किरणां पडटा आसतना ताची सावळी त्या पावंडाचेर हालता आसतना तांकां कळटलें दीस खंयच्या घडये आसा, कितलीं वरां दिसाचीं म्हणून. आनी त्या वेळार इजाया प्रवादी मुखांत देवाचें उतर म्हणटा त्या आहाजाच्या त्या पावंड्याचेर सुर्याची पावलां 10 पावलां फाटीं सरतलीं. केदां जाल्यार वेळ जाल्यार मुखार वेचें व्हडलें न्ही पूण वेळ फाटीं येतलो. म्हणजे 10 पावलां फाटीं येतलो. म्हणजे मोगाचें सर्वेस्पर देव केदें व्हडलें अजाप करता पळया. सूर्य रावलो, ह्या सूर्य फाटीं उरलो, दीस बुडोवंक घळाय जाली आनी ह्या हेजेकिया रायान तो अनुभव केलो. देखून हेजेकिया राय व्हडा संतोशान, व्हडा आनंदान थंयसर तो म्हणटा त्या इजाया प्रवादीच्या बुकांत 30 आनी 8 वसरांत 17व्या वडीर पळय म्हजी खोटसाण सुखांत बदलता, कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो राखलाय, म्हजीं पातकां तुवें तुज्या फाटल्यान उडयल्याय. कितली अपुरबायेचीं उतरां. म्हजी खोटसाण सुखांत बदलिताय, म्हजी खोटसाण गोडसाण जावन बदलिताय. कसली खोटसाण? हांव मरचो आसलो, म्हाका सोसूंक जाय नासली ती दूख त्या केसळीचो फोड जावन ते सेफ्टीक म्हणल्या बरी जावन ताचे तावन जायते मेळे रगत भायर येवन मरचें आसलो. पूण
हांव मरता म्हूण सयत देवाचो संदेश आयिल्लो, पूण देवान तो संदेश सयत बदलिलो. देवान आपलें मन बदलिलें, म्हजी पातकां बक्षिलीं, म्हजी पातकां देवान आपल्या फाटल्यान गुंड दर्यांत उडयलीं, म्हाका पातकाची शिक्षा माफी केली, म्हज्या पातकाचो शिराप देवान खाण उडयलो. मात न्ही, देवान म्हाका 15 वर्सां कुडसिलीं. मात न्ही, सूर्य सयत देवान रावयलो. केदें व्हर तें अजाप विजमीत देवान हेजेकिया रायाक बचाव करच्या खातीर केलें. तर मोगाचेनो, म्हज्या तुज्या जिवितांत ही देव असलीं अजापां विजमितां करता. जायते मोगाचेनो हांवें साक्षी तुमकां सांगेत, चडाव जावन हांवें साक्षी तुमकां सांगच्यो नात, कित्याक तुमी थोडेपणी दुबावतात या कोण कितें म्हूण विचारतात देखून सांगचे नात. पूण ह्याच दिसांनी म्हाका सांगिल्लें जावन आसा. एक कुटुंब हरी एका दिसा म्हणल्यार बरी आराधन आनी मिसाचें बलिदान आमचें पळोवन आसलीं. आराधन आनी मिसाचें बलिदान पळोवन तांतूं वांटे घेवन आसलीं. अशें घेवन आसतना तांची मोगाची ती स्त्री आवय तकली घेवन पडली आनी पडली आस्पत्रेक व्हेलें. आनी आस्पत्रेक वतस तकली घेवन पडली देखून स्कॅनिंग आनी सगळें MRI स्कॅन जें कितें करतात तें सगळें केलें. आनी तांकां थंयसर एक अजाप राखून आसलें. कित्याक म्हळ्यार ती हाचे पयलीं पडटली. डाक्टर लागीं व्हेल्ल्या वेळार MRI स्कॅन केल्ल्या वेळार तिच्या ब्रेनांत एक ब्लड क्लॉट आसलें, एक ल्हानशें ट्युमर आसलें. आनी डाक्टरांनी तें म्हणलें तें ऑपरेशन करचें, बारी आपायांचें जावन आसा, पूण हाचे वरवीं ती तेदाळ तकली घेवन पडटली आनी तिका तकली गोळयतली, तकली पडापडांनी सगळी आसतली, जागृत करीचें म्हण. पूण आराधन करता आसतना त्या मागण्यांत तिका एक विशेश दैवीक अनुभव जालो. आनी आतां तकली घेवन पडली ती आस्पत्रे वचून आस्पत्रेंत सगळें परिक्षकन पळयत आसतना तांणी म्हळें तकलेंत कांयच बादाक ना, कांयच अडकळ ना, कसलेंच ट्युमर ना, कसलेंच ब्लड क्लॉट ना. पूण पयलेंचे रिपोर्ट्स थंयसर डाक्टर पळयतना डाक्टर अजाप पावले. पयलेंच्या रिपोर्ट्सा प्रकार ब्रेनांत आसलें तें ब्लड क्लॉट ऑपरेशन केल्ल्या शिवाय तें वचोंक साध्य तें ऑपरेशन करीचें आसलें करूं ना, कित्याक थंयसर जिवाक अपाय आसलो. पूण आतां तें संपूर्ण तरान नपयस जालां. तें अजाप आनी विजमीस देवान मोगाचेनो तिच्या जिवितांत फोव केलें. ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमच्या जिवितांत मोगाचेनो आमी देवाक उलो मारता आसतना देव अजापांचे अजाप आमच्या जिवितांत करता. वर्ती अजापां विजमितां करता. त्या हेजेकिया रायाच्या जिवितांत ताका बचाव करचे खातीर, ताका गूण करचे खातीर देवान सूर्य सयत रावयलो, सूर्य सयत फाटीं वचचें गेलो. आमच्या जिवितांत मोगाचेनो देव कितें करचना. पूण आमी देवा लागीं येता आसतना मोगाचेनो आमी मागोवंक शिका जाय. कशें आमी मागा जाय, देवा लागीं आमी कशें मागा जाय म्हण स्वामी जेजू मोगाचेनो विविध रितीन जेजू आमकां तो सांगता. तुमी मागण्या उबे रावता आसतना तुमच्या मतींत कोणाय तेर तुमकां मनस्ताप आसा या कोणाय की तुमच्या विरोध मनस्ताप आसा, तांचे लागीं पयलें राजी जाया आनी उपरांत तुमी जें कितें मागूंक आसा तें तुमी मागा आनी देव तुमकां दितलो. म्हणजे इफ देर इज सम इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट आमी मोगाचेनो आमच्या जिवितांत पयले ते कॉन्फ्लिक्ट्स कान उडयचे. म्हणजे आमच्या भितर आनी भायल्यान कितें भायल्यान जर तर कोणा लागीं आमकां मनस्ताप आसा, कोणा लागीं आमकां राग आसा, कोणा लागीं आमकां झगडें आसा, झूज आसा, कोणाचेर आमकां राग फारीकपण आसा या हेरांक आमचें राग फारीकपण आसा, तसल्या लागीं आमी राजी जावन उपरांत आमी मागल्यार आमचें मागणें देव चड आयकता. मार्काच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 20:4 आनी 20:5 वळीर आमी वाचता. तशेंच आमी परतून वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 20:3 वळीर तावन मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 23 ऑनवर्ड्स. जर तर तूं काणीक भेटोवंक येता देवा लागीं आनी थंयसर तुका उडास येता, तुज्या भावाक तुजे विरोध कितेंय आसा जाल्यार पयलें वचून राजी जा आनी उपरांत तुजी काणीक भेटय. ताचे पयलें तुजी काणीक थंयच सोड. म्हणजे आमी राजी जायचे, आमी बक्षी जाय, आमी माया मोगान जियेचें आनी तेन्ना देव आमचें मागणें स्विकार करता. दुसरें जावन आसा आमच्या भितर कसलेय रितीचे कॉन्फ्लिक्ट्स आसात. केदां आमच्या भितर कॉन्फ्लिक्ट्स आसात. जर तर आमी आमच्या जिवितांत मागणें करता आसतना केवळ हेरांक दाखोवच्या खातीर मागणें करता. सबाजानाचें मागणें जावन आसा हेरांक दाखोवच्या खातीर. मोगाचेनो आमी हेरांच्या मुखार सार्वजनीक रितीन मागणें खंडीत जावन करीचें. कित्याक देवाक साक्ष दिवच्याक हांव देवाचो मनीस म्हूण दाखोवच्याक आमी खंडीत जावन मागणें करीचें. पूण आपूण भाग्यवंत हेरांचे की बरो या न्ही जावन म्हज्या जिवितांत पातक आसा, खोटेपण आसा, पूण केवळ हेरांक दाखोवच्या खातीर हांव हेरां मुखार हात जोडटां, हेरां मुखार दिंबेर पडटां, हेरां मुखार हात वयर करतां. त्या दाळा कितें जाता, हांव एक कपटी जाता. त्या दाळा आमचें मागणें देवाक तें मानवना. देखून थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 5 वडीर स्वामी जेजू म्हणटा, 6 जाण
हेरांक दाखोवच्या खातीर मागणें करतात आनी तशें मागणें केल्ल्या वरी देवाक ते मानवतात म्हूण चिंतात पूण तसलेंचें मागणें देवाकय मानवना तें मागणें फळां बरी ती जायना. तिसरें जावन आसा आमी मागणें करतना थोड्या जाणांनी चिंतचें आसा सबार सक्ती आमी म्हणल्यार देखून मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसरान 7व्या वळीर स्वामी जेजू म्हणटा तुमी अनुभवर्ता वरी जायती मागणी म्हणल्यार देवाक तुमी मानवतात म्हूण चिंती नाकात. जायते म्हणल्यार जायते मागणी केल्ल्या कुडे देवाक आमी मानवना. थोड्या जाणांनी आसा 100 फावटी हांव आमच्या बापा सांगता 100 फावटी हांव नामान मरिया सांगता ह्या 100 तेर्स हांव करता 100 कण तेर्स करता वा हांव 100 उपवास करता त्या वरवीं हांव देवाक मानवता त्या दाडा म्हजें मागणें देव आयकता. मोगाचें न्हू देवाक तुजे 100 उपवास 100 नोवेना 100 मागणी ह्या 100 फावटीन दिंबेर पडचें हात वयर करून 1 वर 2 वरां मागणें करचें अशें केल्ल्या वरवीं देवाक मानवता म्हूण चिंती नाकात. मोगाचें न्हू आमचो देव बाप जावन आसा. आमचो देव बाप जावन आसा आमी ताची भुरगीं जावन आसा. देखून देवातान आमी कितेंय जोडिचें जाल्यार मोगाचें न्हू भोव गरजेचें भोव म्हत्वाचें जावन आसा म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद. गॉड वॉन्ट्स टू बी रिलेटेड टू अस. देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं संबंद दवरूंक आशेता. बापाय आनी भुरग्यां मदलो संबंद आवय आनी आपल्या भुरग्यां मदलो संबंद भावा भयणी मदलो संबंद भाभावां मदलो संबंद ह्या इश्ट आनी इश्टिणे मदलो इश्टां मदलो इश्टिणे मदलो संबंद तसलो संबंद देव दवरूंक आशेता. आविलाचे सांत तेरेज म्हणटा प्रेयर इज अ फ्रेंडशीप विथ गॉड. देवा सांगात इश्टागात दवरीचे म्हण आशेता आनी आमी देवा लागीं इश्टागात दवरून आमी देवा लागीं कितेंय मागल्यार देव आमकां तो खंडीत जावन दिता न्ही. आमी केल्ल्या पुण्या खातीर आमी केल्ल्या करण्या खातीर देवान आमचेर आशिर्वाद घालीचे. बगार देव म्हजो मोगाचो कण घेतना त्या मोगाच्या संबंदांत देवा ती हांव हर एक जोड घेता. देखून असलो संबंद दवरल्याचो बायलो संकेत कितें पयल्या रिती तारान दवर मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं एका मनाची जावन मागासे. मातेवाच्या वांजेलान 18व्या वसरान 19व्या आनी 20व्या वळीर आमी वाचता एका मनाचे जावन मागा म्हणजे दोगां जाणां एका संगती विशयांत ओपून देवा लागीं मागतीत जाल्यार देव तांचे मागणें आयकता. तुमचे पैकी 2 जाण या 1 जाण एका मनाचे जावन तुमी मागा आनी तेन्ना तुमचे मागणें देव आयकता आनी तुमी मागलें तुमकां देव दिता. तशें म्हळ्यार काजरी जोड्यांक मोगाचें केदो व्हरता एक अवकाश. काजरी जोड्यांक देवान एक करची. तुमी सांगाता जी येतात जर तर तुमी सांगाता मेळोन मागतात देव तुमचें मागणें आयकता. एक फावटी म्हाका उगडास येता घोव-बायलांनी तांच्या घरा म्हाका आपयलें तांच्या घरा मागोवंक. तांच्या घरा घोवाची आवय प्रायवंत घरा आसली बायलेची आवय प्रायवंत घरा आसली पूण तांच्या लागीं उलयता आसतना बायल नातल्या वेळार घोव म्हणटा म्हजी आवय कितली आपुरबायेची मनीस तिणें आनकी चड वांचाचें पूण म्हजी बायलेची आवय ती म्हातारी जाल्या ती मेल्यार ओडणी त्या रितीन तो उलोवंक लागलो. आनी उपरांत ताच्या बायल्या लागीं उलयता आसतना ताजी बायल म्हणटा तिका तिच्या आवय विशयान चड मोग. ती म्हणटा म्हजी आवय भारी बरी मनीस तिणें आनकी चड वांचाचें पूण म्हज्या घोवाची आवय सरल्यार ओडणी. म्हणजे सासूमाय तें उणें मोग आपल्या आवय तें चड मोग. आनी आतां घोव बायलां ती सांगाता मागती जाल्यार देव कोणाचें आयकतलो. बायल सासूमाय मोराचें म्हण आशेता घोव सासूमाय मोराचें म्हण आशेता. बायल आपणाची आवय वांचाचें म्हण चिंता बापूय आपणाचो आवय वांचाचें म्हण चिंता. मोगाचें न्हू घोव बायलांनी एका मनाचीं जावन म्हणजे पयलें तांणी ओपोचें कितें संगत ती मागोन आसात. आमी आमच्या जिवितांत कितेंय आमकां मागोंक आसा आमी एका मनाची जायचें. कशें एका मनाचें जाय आमी हेरां कडेन सांगा जाय. जर तर तुका सोरो सोडूंक आसा बिडी सिगरेट सोडूंक आसा खली वायट सवय सोडूंक आसा तुज्या इश्टीण लागीं सांगून तुमी म्हज्या सांगाता मागा म्हाका हें सोडूंक आसा त्या दाळा मोगाचें न्हू तुका उक्त्यान तुवें उसारलेल्या वेळार तें मागणें देवाक चड मानवता आनी तुका चड कुरपा आनी चड सकत मेळटा. आनी दुसरें तुवें मागता आसतना भावार्थान तुवें मागचें. मार्काच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 25व्या वळीर स्वामी जेजू म्हणटा तुमी मागण्यांत कितेंय मागतना जें कितें तुमी मागलां तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत मारा आनी तें तुमकां मेळटलेंच. म्हणजे आमी मागता आसतना जें कितें आमी मागोन आसा तें आमकां मेळ्ळांच म्हूण आमी सत मारी जाय तेन्ना तें आमकां मेळटलें. ह्याच दिसांनी एकलो भाव हांगासर आयिल्लो मागोवंक कोरोना वायरस करग्या वेळार ताजें काम ताणें होगडायिल्लें. आतां ताका कश्ट आसलो आर्थीक अडचणी आसले पयशे सगळे ताजे खर्चल्यात. आतां बायल भुरग्यांक खर्चाक पयशे नात आनी भुरग्यांचे शिकपाक पयशे नात. रडोन हांगासर
म्हणूंक लागलो फादर म्हजें जिवीत व्हड कश्ट संकश्टांत आसा आर्थीक अडचणेंत आसा म्हाका एक कामाची गरज आसा देव म्हाका काम दीत गी हांवें म्हळें सांगाता म्हणून आमी मागलें जायते वेळ मागल्या उपरांत हांवें ताका सांगलें बाबा तूं घरा वच देव तुका बेगीनच एक बरें काम फावो करीत गी पूण तो परतून म्हाका म्हणटा फादर म्हाका काम मेळत गी हांवें ताका म्हळें भावा तूं पातये देवा लागीं जें कितें मागलां तें तुका देवान दिलांच म्हूण पातये आनी तुका मेळटलेंच मोगाच्यान ताका कन्विन्स करून जायतो वेळ लागलो जायतो वेळ मागण्यांत आमी करसिलो आनी उपरांत मोगाच्यान तो पातयेवन घरा गेलो मोगाच्यान तुमी पातयेवन जिनात एका म्हयन्या उपरांत अजापानी म्हणल्या बरी पयलेंच्या कामाक कितलो सांबाळ आसलो की ताच्या डबल सांबाळ आसो काम ताका दुबईंत जालें तांणीच फोन करून ताका आपयलें तो वेचे पयलीं हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन गेलो आनी थंयसर पावोन दुबय पावोन पयल्या म्हयन्याचो सांबाळ मेळ्ळ्या उपरांत तो फोन कर म्हणटा देवान म्हज्या जिवितांत व्हरतें अजाप विजमीत म्हज्या जिवितांत केलां मोगाच्यान तिसरी संगत आमी उडास करची समी जेजू म्हणटा बोडया तुमकां उक्तें जातलें बोडया तुमकां उक्तें जातलें म्हणजे व्हडा भरवशान मोगाच्यान देवा लागीं आमी मागता आसतना देव आमकां दिता मात न्ही आमी मागता ताचे प्रास कितल्या की वर्त्या मापान तो आमकां देणी दिता एफेस घरां बरयल्या पत्रांत आमी वाचता तिसऱ्या अवसरांत थंयसर विसाव्या बळीर आमी मोतीन चिंता आमच्या काळजांत भोगता या आमी मागता ताच्या की कितल्या की व्हडटा मापान देव सर संगती आसा करूंक शकता देवा लागीं मोगाच्यान आमी येवन आमी देवा थंय एका मनाची जावन भावार्थान विस्वासान व्हडा भरवशान आमी मागता आसतना न्हयच देव आमी मागलेलें आमकां दिता ताच्या की वर्त्या तरान दिता जायते जाण मोगाच्यान दैवी कोला रितर मंदिराक आयिल्ले मागण्याक आयिल्ले हांव जाणा हांगासर येतात तांकां काम ना म्हणून या कसली पिडा आयल्या म्हणून या तांच्या मोगाच्या मनशांक कश्टांत आसात म्हणून या देंवसाराची सैतानाची बंदडी आसा म्हणून या खंयचरी वायट संवय सोडूंक म्हणून पूण एक पटी हांगा थंय येता आसतना मोगाचें भावार्थान आनी विस्वासान आपलें जिवीत देवा समर्पण दिवन मागता आसतना न्हयच जें कितें मागतात तें ती जोण घेतात ताचें एक वर्त तरान मोगाच्यान तांच्या जिविताचें रुपांतर जाता तांची जिणीच बदलता आनी वर्त्या भावार्थाची विस्वासाची मागण्याची जातात पवित्र आत्म्यान अभिशिक्त जावन हांगा तावन ती पाटी येता देखून मोगाच्यान आमी हेजेकिया राया बरी देवा लागीं मागोंक आमी शिकया देवाचेर पातया देवाचेर विस्वास दवरया देवा लागीं एक संबंद दवरया देवा लागीं एक व्हडा मोगाच्या इश्टागतेन त्या संबंदान देवा लागीं आमी मागया देव अजापां विजमितांकन आमच्या जिवितांत जें कितें जाय तें आमचे गरजेचें तो आमकां दितलो पण आमच्या जिवितांत केदाळ आमी उडास दवरया आमी मागता आसतना केवल आमी म्हणचें नाका मागणी आमची वय तें एक मंत्र सांगल्या बरी आमी सांगचें नाका दुसरें हेरांक दाखोवच्या खातीर आमी सांगचें नाका तिसरें आमच्या जिवितांत राग मोसोर हगें दवन काडून आमच्या काळजांत कापाटीपण दवन काडून मागणें करचें नाका ताचे बदलाक आमी एका मनाची जावन आमी मागया भावार्थांत आमी मागया व्हडा भरवशान आमी मागया देव अजापांनी विजमितांनी आमच्या सर गरजांनी तो पावतलो तर मोगाच्यान दोळे धांपून आमी मागया भोव मोगळा सर्गीचे बाबा आमी तुका काळजांत अर्घ आनी होगलाप दिता ह्या घडये ह्या दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेली जावंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आनी ह्या मागण्या वेळार तूं आमच्या काळजांत उलोवन आसाय तुजे संदेश आमकां दिवन आसाय आमकां चड आनी चड रुपांतर करन आसाय आमच्या जिवितांचो काळोख नपयस कर तुज्या दैवीक उजवाडान भरून आसाय ह्या म्हज्या सर इश्टा इश्टिणीचेर दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर आशिर्वाद घाल तांचें जिवीत तूं नंदन कर बापा काम नातल्यान बरें काम फावो कर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आनी चड सांबाळाचें काम आनी आर्थीक अभिवृद्धी प्रगती ग्रेस्काय जें कितें जाय तें सगळें तांकां दी विशेश जावन बापा वायट सवयांचेर जैत व्हरूंक पवित्र पुस्तक चड आनी चड वाचूंक पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान तुज्या उपादेशा प्रमाणे जीण मांडून हाडून तांकां फोव कर तांच्या कुटुंबा जिवितांत सूख संतोष शांती समाधान फोव कर बापा भुरग्यांचे देणे नातल्यांक बापा काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे फोव कर सबार तरणाट्यांक बापा सैरीक ना तांकां जिविताचो बरो सांगातीन तांकां फोव कर तांच्या भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद घाल बापा भुरग्यांनी प्रायणांनी जाणवायन वाडाशें कर बापा तुज्या आशिर्वादान हर एकल्यांचें जिवीत तूं नंदन कर समिया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हें मागणें हांव करतां आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्गां तुका
स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका